그럼 Congratulations, friend. Now it is your first to call our
Sarvatya Dharma, a religious organization, serves actively involved in spreading forward. Sir, the Principal Chief Conservator of Forest in the Forest Department of Goa. Sir has completed his graduation in agriculture from Maratha Agricultural University. Sir has been awarded the SP Gold Medal for securing highest CGPA in the subject of plant pathology and entomology at the Bachelor of Science. Sir was conferred with the degree of Bachelor of Law from South Gujarat University. Sir was appointed at Tripura Agricultural Service and Military Service of the Government of India. Today we introduce Vivek Kumar. Congratulations to you, sir. Goa Public Service Commission and joined the Directorate of Education in September 2007. Promoted to rank of Deputy Director of Education in September. Presently serving as Deputy Education Officer, South Education Zone, Maratha. Next, Felicity, Department from January 2020. In charge as Chief Electrical Engineer from September 20 to February 21. I call upon Superintendent Engineer responsible for all plant-related activities related to engineering. Received the National Energy Conservation Award 2025 registration and revenue matters. Achieved prize in state level yoga competition. He participated as a member of the Konkani Science Academy of Karnataka, Bangalore. Received scholarship from Culture Division in Center in advanced training. Doctor has completed almost 40 years of medical practice in Goa, Mumbai, and United Kingdom. Heartiest congratulations to you, Doctor, on your journey. We wish you more congratulations ahead. Hearty congratulations. And the first team captain कबड्डीची वुमन्स आणि मेन्स पंगडाची दोनूय पहिली प्रायझां जी आसा ती कॅप्टन गेली आसा तांचे खातीर जोरदार ताळयो. अटॅकर मंदाली गांवकर फ्रॉम फोंडा. मंदाली गांवकर. एक हजाराचे रोख बक्षीस आसा. ताजे उपरांत इंडिव्हिज्युअल सांगे. अगेन फॉर खो-खो वुमन्स टीम थर्ड प्लेस गोज टू पेरनेम. दुसरी सुवात मेळिल्ली आसा फोंडा. 15,000 रुपया रोख उतरली आसा फॉर खो-खो वुमन्स टीम आणि 15,000 रुपया तसेच ट्रॉफी अशें हे बक्षिसाचे स्वरूप आसा. एंड द फर्स्ट प्लेस गोज टू टीम काणकोण अगेन. जोरदार ताळयो फॉर वुमन्स टीम. पहिली सुवात टीम काणकोण. जोरदार ताळयो. ताळयांचो आवाज मातसो व्हडल्यान येवनी. नेक्स्ट दुसरी सुवात फावो जाल्ली आसा अगेन फॉर खो-खो मेन्स टीम गोज टू एंड फॉर मेन्स खो-खो यस सेकंड प्लेस एकदा जोरदार ताळयो. 15,000 रुपये. इट्स अ इंडिव्हिज्युअल अवॉर्ड. गोय सरकाराच्या खेळ आणि युवा व्यवहार सचिवांनी
Done. Is Dr. Suresh Kegre, this is Anna from 1993. Currently, Dr. is running state of art water specialty dental clinic since last 27 years. A lifelong learner, Dr. Hegre has consistently in 2001 ACM Network of Governance. Sir has worked as a project engineer and had experienced agency regarding UAE and was associated with prestigious projects like Discovery Garden, a residential project in Japan, Ali Dubai, Metro and Burj Khalifa. Sir has been promoted as senior position, demonstrating professionalism, confidentiality and commitment to public welfare. Madam is known for her strong administrative and student health skills. Congratulations to you, Madam. Puraskar. She is also honored with Bal Sahitya Award, Vijaya Bai Sandankar Bal Sahitya Puraskar, felicitated as writer by Kerala Kulkuni Academy, Doctor Publishers, Ashawadi. Dr. Gowana Piramanti and Nadine Kumar Baba तसेच माननीय गोवानाचे मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत यांनी सुद्धा अभिनंदनाचा धन्यवाद केला. हिमाचल प्रदेश बिहार गोवा राजभवन कवयित्री म्हणून निमंत्रित अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन येथे निमंत्रित Vice President. Sir is known to work tirelessly to promote the art and culture of Yogi community across the country. Heartiest congratulations to you, sir. Sir has also adopted 94 college primary school students from class 1 to 7, nurturing young minds and inspiring them to dream beyond limits. He worked for Shambhan. Surya Puraya Rama Rama Surya Puraya
साळकाराबाब आयज 9, 10 आनी 11 ह्या आमोण्या भागांत गेल्ल्या 25 वर्सां जे 25 वर्सां पुराय जाल्यार एक लोकोत्सव जालो. हजारांनी लोक हांगा आयले, देशांतल्या काना कोपऱ्यांतल्यान लोक आयले आनी एक मोठो उत्सव जालो, संस्कृतीचो उत्सव जालो. आयज तुमी पावल्या, तुमचें मत ह्या विशयी कितें? सगळ्यात पयलीं हांव आदर्श युवक संघाक हांव तांचें अभिनंदन करता. दोतोर रमेश तवडकर हांचेंय हांव अभिनंदन करता, जांच्या नेतृत्वा खाली हो येदो मोठो लोकोत्सव हांगा गोंयांत जाता. आनी चड सांगत दिसता की हो एक म्हणजे गांवडोंगरी म्हणजे गांवकरी भाग आनी हांगा ह्या 3 दिसां भितर लाखांनी लोक म्हणजे अरावंड 3 लाख लोक हांगा येतात. तातूंत भितरले म्हाका दिसता 2 लाख तर युवकूच आसा. आनी येदो मोठो हो लोकोत्सव म्हणजे खंय तरी आमचें दायज, आमचें कल्चर, आमची संस्कृताय टिकोवपा खातीर हे व्हडलो प्लॅटफॉर्म म्हाका दिसता. आनी आमची गोंयचेच दायज आनी कल्चरल आमकां पळोवपाक मेळना तर देशांतल्या काना कोपऱ्यांतल्यान लोक येतात, कलाकार येतात आनी आपली लोककला, आपले लोकनृत्य, आपलो लोकनाच, आपले लोकगान हे सगळ्याक ते हे करता. आनी आमकांय खंय तरी गोंयकाराक एक संद दिता आमच्या देशांतली संस्कृताय पळोवपा खातीर, लोककला पळोवपा खातीर, लोकनाच पळोवपा खातीर. आनी खरीच उमेद दिसता. हे गेले 3 दीस म्हाका दिसता जणू की हांगा एक जात्राच कशी हांगा भरता. आनी 12 स्टेजीचेर 12 प्रोग्राम एका
आमचे युवक जे आसा तांकां एक बरी दिशा दाखोवप, आपल्या संस्कृताये कडेन, आपल्या कले कडेन, आपल्या लोक नाचा कडेन जोडून दवरप, आपल्या मातये कडेन जोडून दवरपाचो हो कार्यक्रम आसा आनी आयच्या काळार असले कार्यक्रम जावप खूब गरजेचे आसा, जाणे करून आमचे जे यूथ म्हणटा, जे आमचो फुडार म्हणटा तो वेवस्थीत आमच्या मातयेक जोडून उरचो आनी ताच्या खातीर रमेश तवडकर सर आनी तांच्या पुराय टिमीचे आमी अभिनंदन करता आसतना हांव तांचे आनी एक सांगून दिसता की एक बाजार तांचे भितर जाता, म्हणजे आदल्या टायमा वयल्यो ज्यो जन औषधी आमकां मेळटाल्यो, कामीण जावं, डायबिटीज जावं, कोलेस्ट्रॉल, हे सगळे आयुर्वेदीक वखदां म्हणजे झाडां पाळां मुळांची वखदां आज ताचेंय प्रदर्शनी जाता। हांगा सगळे गांवकारा भागात कितें कितें फ्रेश मेळटा ताजोय एक बाजार हांगा जाता आनी हे करून लोकल एंटरप्रेन्युअर्साक, लोकल आर्टिस्टांक पसून एक वाव मेळटा, तांकांय एक 4 पयशे हांगा जोडपाक मेळटा आनी तांचें हें दाखोवपाक मेळटा। खरोखरच म्हाका दिसता गोंय सरकारान म्हाका दिसता हो राज्य महोत्सव म्हणून आमी सांगिल्लो आसा आनी ताच्या खातीर हो योग्य तो म्हाका दिसता महोत्सव आज आदर्श युवक संघ करता, तांचें हांव अभिनंदन करता। गेल्ल्या 25 वर्साक आदर्श युवा संघ हा तो मंत्री रमेश तवडकर हांगा 25 वर्सां लोकोत्सव मनयता। त्या निमतान हजारो लोकांचे पांय हांगा लागता, वेगवेगळे इव्हेंट ते पळयता। त्या संदर्भात हांव पयले सुवातेर आदरणीय मंत्री रमेश तवडकर हांचे खूब खूब अभिनंदन करता, कारण एका ल्हानशा समाजांतलो एक भुरगो उठ्ठा आनी आपल्या स्वताच्या हिम्मतीचेर, ताकदीचेर आनी संघटन कौशल्याचेर येदे व्हडले आयज 25वो लोकोत्सव, आदी लोकोत्सव म्हणटा आमी ताका, तो मनयता। म्हणजे जे ग्रामीण दर्शन आसा, एक आदिवासी समाजाचें दर्शन आसा, ह्या सगळ्या लोकांक जावचें, तेंचे न्याय हक्का खातीर जाणीव जावची आनीक आदर्श युवा संघ म्हणजे युवकाचें एक संघटन घेवन आपल्या ह्या समाजाक मुखार व्हरपा खातीर धडपडणारो एक तरणाटो त्या वेळार आमी पळयताले आनी ह्या 25 वर्सां मदीं म्हाका दिसता की हांव कमीत कमी 20 वर्सां ह्या लोकोत्सवाचो भागीदारी आसा आनी प्रत्येक तांच्या जडणघडणा भितर आमी तांचो स्फूर्ती, तांची चेतना, तांची प्रेरणा घेवन आमी पळयतात। इतकें सुंदर आयोजन, नियोजन, प्रायोजन हें म्हाका दिसता की आमचे आदर्श युवा संघान घडयिल्लें आसा। ह्या आदर्श युवा संघाच्या ह्या सगळ्या कल्याणकारी योजनांतल्यान एक शिक्षणाचें माध्यम एक उबें रावता आनी बलराम शैक्षणिक संस्था उबी रावता। अत्यंत प्रभावीपणान शिक्षणा भितर, सामाजीक हातूंत भितर, खेळां भितर ह्या सगळ्या आपल्या समाजाक तशेंच इतर समाजाक बरोबर घेवन वचपी एक ग्रामीण भागांतलें नेतृत्व म्हणून आज रमेश भाई कडेन पळयलें वता। हांव परत एक फावटी ह्या 25व्या आदी लोकोत्सवाच्या निमित्तान तांणी जे ग्रामीण दर्शन घडोवन हाडिल्लें आसा आनी एक विलेजीस तांणी एक म्हाका दिसता की एक विलेज तांणी सेटअप केल्लो आसा, ताचो पुरेपूर फायदो संपूर्ण गोंयांत जाता आनी आमची संस्कृताय, आमची लोककला, आमचे पाककला, आमचे जे ग्रामीण संस्कृती हाचें प्रदर्शन बरे दिशेन जाता। म्हणूनच एक म्हणजे ग्रामीण भागांतले लोकांक समृद्धी कडेन व्हरपा खातीर, विकासाच्या मार्गार व्हरपा खातीर, त्यांच्या न्याय हक्का खातीर झगडपा खातीर एक बरें व्यासपीठ निर्माण करचें म्हणूनच आदर्श युवा संघाचे अनेक युवक एकठांय करून सामर्थ्य, बलवान आनी समृद्धी कडेन वचपाचो समाज निर्मितीचो त्यांचो हावेस पूर्णत्वाक वतलो। हेजे म्हणून परत एक फावटी रमेश तवडकर आदरणीय मंत्री हांकां खूब खूब मनाकांतल्यान हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचें अभिनंदन करता आनी येणारो काळ अशा गोंयाक ह्या मोठ्या लोकोत्सवाची प्रचिती संपूर्ण जगाक येतली ह्या हावेस बाळगिता। देव बरें करूं।